मुन्यांच्या पुस्तकांतले वाचप. सुगुणे पतीन कोणाक मेळात ती मोतयांप्रास मोलादीक. तिच्या पतीचे काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बकऱ्या लव आनी सन सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणता. ती चरकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्षण कपटी सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाखाणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दारवट्याकडे तिका वाखाणो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवाली सारकी. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेवन चलतल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनाथावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. झीनभर जेरुसालेमाचे भाग तुका पळोवंक मेळो. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सांत पावलान थेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरीं जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटानाच गर्भस्थ स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकासाने तांचे वयर विभाड देंवतलो आनी तांतली सुखोवन घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांबाळून घालिसो ना. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीचीं न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चातूर रावया. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांत माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत. एक मनशाक आपले घर सोडून परगांवांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दूड बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थी तेकीद ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालंतां, दुसऱ्याक 2 तालंतां आनी तिसऱ्याक
1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंता घेतलेल्या नोकरान ती वहिवाटाक घाली आणि सडीत 5 तालेंता जोडली. तशेंच 2 तालेंता घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंता जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नोकर गेलो आणि धरणींत 1 फोंड खोंडून आपल्या धनियाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटी आयलो आणि येताच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंता घेतिल्लो तो नोकर मुखार आयलो आणि सडीत 5 तालेंता ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंता तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी फातयेनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं फातयेनेचो मन दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोषांत वांटेली सा. उपरांत 2 तालेंता घेतिल्लो तो नोकर मुखार आयलो आणि म्हणालो, धनिया, 2 तालेंता तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 2 तालेंता जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी फातयेनेच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं फातयेनेचो मन दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोषांत वांटेली सा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नोकर मुखार आयलो आणि म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरायताय. ह्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका फावलें. नश्ट्या आनी आळशी नोकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालोनाय? हांव फाटीं येतास म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय. कानगेया देखून ताचे लागचे 1 तालेंत आनी 10 तालेंता आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक भरून वमतासर सडीत दिताले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेय काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नोकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.